Welcome to the Garden of Glory. कुटुंबिक जिविताचेर आदारलोली खुर्साची वाट. विशय आमचे जिविताचे नवसोरणे वरवीं कुटुंबांत बरेपण विस्तारुया. सुरवातेची उतरां. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवान दादल्याक आनी बायलेक रचून कुटुंब घडून हाडलो आनी मोगान आनी सांगातान जिवन कुटुंब वाडोवंक तशेंच मजबूत आनी सुखेस्त करूंक मनशांक हुकूम घातलो. पूण आयज मनीस आपल्या वायट कोरण्यांक लागून, वायट संवयांक लागून आपल्या जिवितांत तशेंच आपल्या कुटुंबांत दूख हाडटा. कुटुंबाच्या वांगड्यांचे कोश्ट वाडयता, तांकां रडयता आनी तांची खुशालकाय इबाडटा. देखून दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या जिविताची नवसोरणी करची गरज आसा. थोड्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलें जिवीत नवसोरून आपल्या कुटुंबांत मोग, शांती, एकवट आनी खुशालकाय हाडल्या. ही खुर्साची वाट चलतना कुटुंबाच्या वांगड्यांनी कशे तरेन आपल्या जिविताची नवसोरणी करून आपल्या जिवितांत बरेपण हाडलां आनी आमी कशे तरेन आमच्या कुटुंबांत बरेपण हाडूंक जाता ताचेर आमी नियाळतल्यो. भोक्तीपणी ह्या खुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. ही खुर्साची वाट चलतना जो वाचपी नियाळ वाचतलो तातूंतल्यो घडण्यो नियाळूंक वाचपी आमकां आदार दितलो. पयलें स्थान. जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाचो वांगडी बापूय. हांव एक बापूय, कुटुंबाचो खांबो, कुटुंबाचो धीर, बळ, आदार आनी बरवंसो. कुटुंबाचो मुखेल खांबो म्हणटच कुटुंब बांदूंक, सांबाळूंक, वाडोवंक आनी मजबूत करूंक हांवें वावरूंक जाय आसलें. पूण म्हज्या वायट कोरण्यांक लागून म्हजी जबाबदारी पाळूंक हांव चुकलों. सोरो, सिगरेट, मडको, कार्डांचो खेळ ह्यो सगल्यो वस्तू म्हाका लागताल्यो. दर दिसाक घरांत झगडीं करतालों, भुरग्यांक पासून मारतालों. हांव घरा येवच्या आदीं म्हाका भिवून भुरगीं न्हिदतालीं. वावराक सारको वचनासलों. गेलो जाल्यार पयशे मेळटात ते सगळे हांव जुगार खेळून कोबार करतालों. म्हाका लागून म्हजे कुटुंबांत खूब कोश्ट, दूख आनी निराशपण आयलोलें. पूण सवकात हांवें म्हजें जिवीत नवसोरणेंत हाडलें. हांव मिसाक वचूंक लागलों. म्हज्या भुरग्यांक हांव वेळ दिवंक लागलों. तांचो मोग करूंक लागलों. आतां म्हज्या जिविताची नवसोरणे वरवीं म्हज्या कुटुंबांत शांती, खुशालकाय आनी बरेपण आयलां. मागणी. मोगळा जेजू, पिलातान तुजेर फर्मोण मारलें. दर कुटुंबांत एक बापूय आपलें वायटवलें जिवीत जिवन आपल्या कुटुंबाचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. आमच्या बापायनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या जिविताची नवसोरणी करूंक, आपलो कुटुंब सांबाळूंक आनी मोगान वाडोवंक सगळे बापायचेर
तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोमिया, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाचो वांगडी. आवय. हांव एक आवय. भुरग्याच्या देण्या वरवीं देवान म्हाका हें आवयपणाचें देणें फावो केलें. देवाक हांवें भास दिल्ली भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयतली म्हूण. पूण ही जबाबदारी पाळूंक हांव चुकलीं. भुरग्यांक घेवन मागणें करचे सुवातेर टीव्ही सिरियल्स पळोवंक म्हज्या सांगाताक हांव भुरग्यांक घेवन बसलीं. दुसऱ्यांचो राग भुरग्यांचेर काडलो. वायट उतरां उलयलीं. समजिकाय म्हज्या जिवितांत उणी जाली. शेजाऱ्या लागीं झगडीं करून तांचे लागीं उलयनासतना रावलीं. आनी ही वायट देख भुरग्यांकूय दिली. पूण आतां हांवें म्हजें जिवीत बदललां. म्हजें जिवीत हांव समजिकायेचें आनी मोगाचें करूंक वावुरतां. सायबीण माय भाशेन हांव म्हजें सगळें दूख देवाक उक्तें करतां आनी हाचीं बरीं फळां म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हज्या जिवितांत दिसून येतात. मागणें. मोगाळा जेजू, आवयचें काळीज, मोगाचें काळीज. आपल्या मोगा वरवीं आनी कोश्टी वावरा वरवीं आपल्या कुटुंबांत ती खुशालकाय हाडटा. पूण थोड्या आवयांनी आपल्या भुरग्यांच्या जिवितांत आनी आपल्या कुटुंबांत वायट हाडलोलें आसा. दर एके आवयन समजिकायेन आनी मोगान आपलो कुटुंब सांबाळूंक आनी वाडोवंक सगळ्या आवयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाचो वांगडी घरकार. हांव एक घरकार. म्हजे बायलेचो नीज मोग करतलो आनी सुखांत तशें दुखांत तिका म्हजो सांगात दितलो म्हूण देवा मुखार भास दिवन हांवें तिका म्हजे घरांत हाडली. पूण तिचो नीज मोग करूंक आनी तिका वेळ दिवंक हांव चुकलों. तिका अपमानाचीं उतरां उलयलीं. तिचें हांवें तोखणाय करूंक ना. तिची कसली ना कसली चूक काडून हांवें तिका सकलाक उडयली. तिका रडयली, तिका दुखयली. तिका हांवें दुबावलो. तिका हांव दुबावलो. तिका चड सत्या दिवंक ना. हांवें वस्तूंचो आनी म्हजे वावराचो चड मोग केलो. दर दिसाक तिचे लागीं पयशांचो हिशोब घेतलो. गरजेक लागून तिका पयशे मोडटाली, पूण बेश्टीच पयशे वगडायताय म्हूण हांवें तिका वायट
उतरांनी पाचारली. म्हजे घराच्या वांगड्या मुखार हांवें तिका लोजयेक घातली. ती चुकली तेन्ना तिका बोगसोणें दिवंक म्हाका अगोड जालें. पूण आतां हांवें म्हजें जिवीत बदल्लां. हांव तिका म्हजो सांगात, आदार आनी सौकार दितां. म्हाका म्हजे घरकान्नीचेर विस्वास आसा. आतां आमी दोगांय सांगाताक खुशाल जिवीत जियेतात. मागणें. मोगाळा जेजू, खुरीस व्हरतना पयले पावट तूं दोर्नीर पडटा. घरकारांनी आपले वायठोवे जिविताक लागून आपले घरकान्नी कितलेच पावटी दोर्नीर शेवटायल्यात. घरकारांनी आपले घरकान्नीचो नीज मोग करूंक तिका समजून घेवंक आपलो सगळो सौकार आनी आदार दिवंक सगळे घरकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाचो वांगडी घरकान्न. हांव एक घरकान्न. म्हज्या घरकाराचो नीज मोग करूंक हांव चुकलीं. वावराक लागून तो म्हजे सोरशिल्लो पयस आसतालो. देखून हांवें दुसऱ्या लागीं इश्टागत जोडली. म्हजें पातोक लिपोवंक हांवें म्हज्या घरकाराक खूब फोट्यो मारल्यो. म्हज्या घरकाराचेर हांव दुबावलीं. ताका हांवें आयकून घेवंक ना. ताणें कोश्टांनी एकठांय केल्ले पयशे सांबाळून दवरचे बदलेक नाका जाल्ल्या वस्तूंनी हांवें ओगडायले. ताचे लागीं झगडलीं. ताचो राग घेवन जियेलीं. ताचे लागीं कितलेच दीस उलयनासतना रावलीं. घरकाराचो मोग ताका दिवंक ना. ताका पयस केलो. आतां हांवें म्हजें जिवीत बदल्लां. आतां हांव म्हज्या घरकाराचो नीज मोग करतलीं. म्हज्या जिवितांत येतोल्या सगळ्या ताळण्यांचेर हांव जैत व्हरतलीं. मागणें. मोगाळा जेजू, तुजे आवयचें तूं सूख जावन आसलय. तुजे कोश्ट पळोवन ती खूब दुखी जाल्ली आसतली. दर एक घरकान्न आपल्या घरकाराचें सूख जावन आसा. घरकान्नीन आपल्या घरकाराचें बरें चिंतून बरें आवडिवन सगळें सूख आपल्या घरकाराक दिवंक सगळ्या घरकारणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. पांचवें स्थान. सिरीनचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाचो वांगडी तरणाटो चेडो. हांव एक तरणाटो चेडो. तरणाटो म्हणटच म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते भाशेन जिवंक जाय आसलें. मामी डॅडीचें आयकनासतना वायट इश्टां बरोबर भोवूंक लागलो. रातच्यो पाटेक वचून सोरो सिगरेट ओडून ड्रग्स घेवन हे ते चेडवां सांगाताक भोवून रातचो घरा खूब उशीर येतालो. म्हाका बायक जाय म्हूण हांवें मामी डॅडींक धमकायली. तांचे लागीं पयशे नासलेले. रीण काडून तांणी म्हाका बायक घेवन दिली. खूब नेट्टान हांव बायक चलयतालों.
एक दिसाक म्हाका मारेकार ओसवेक घडलो. कितलेच दीस हांव हॉस्पिटलांत उरलों. हे वेळार म्हाका धीर आनी आदार दिवंक आनी म्हजी सेवा करूंक म्हजी मामी डॅडी म्हजे सांगाताक रावलीं. तांचे मागणे आनी तांचे सेवे आनी मोगा वरवीं हांव बरो जालों. म्हाका लागून खूब कश्ट आनी दूख आमच्या कुटुंबांत आयले. हांवें म्हजे मामी डॅडी खूब रडयलीं. आतां हांव बरो जाला. हांवें म्हजें जिवीत बदल्लां. म्हाका बरी नोकरी फावो जाल्या आनी आमच्या कुटुंबांत बरेंपण आनी खुशालकाय आयल्या. मागणी. मोगाळा जेजू, तुजो जोड खुरीस व्हरूंक तुका सिरेनच्या शिमांव आदार दिता. आयज कितलेच आमचे तरणाटे वायठोले आनी मस्तें जिवीत जिवन नेटान बायक चलोवन ओसवेक जावन तोरनेच पिरायेर मरून वेतात आनी आपल्या कुटुंबांत व्हड दूख हाडटात. तरणाट्यांनी आपल्या जिवितार नियाळ करून ताणें आपले आवय बापाचें आयकून आनी खेरीत भाशेन तरणाट्यांनीच एकामेकाक सोजमावन आनी वायटवलें जिवीत सोडूंक दिवंक आदार जावंक जाय. सगळे तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्ताम तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. हांव एक तरणाटें चेडूं. चेडूं म्हणटोच हांवें म्हजो मान आनी रेस्पेद राखूंक जाय आसलो. पूण बेमर्यादेची नेसण घालून हांवें म्हजे कुडीक मान दिवंक ना. मामी डॅडीक सांगून आसतना हांव एका चेड्याच्या मोगान पडलें. तांकां गमून येतोच तांणी म्हाका खूब समजायलें. पूण हांवें तांचे कानार घेवंक ना. हांव तांचे लागीं झगडीं करूंक लागलें आनी तांकां वायट उतरां उलोवंक लागलें. थोड्या म्हयन्यांनी आमचे मदें कितें तरी घडलें आनी म्हज्या बॉयफ्रेंडान म्हाका सोडलें. तेन्ना म्हज्याच बऱ्याक लागून म्हजी मामी डॅडी म्हाका शिडकायताली म्हूण म्हाका गमून आयलें. हांव खूब निराशी जालें. एकसुरें पडलें. मनांत खूब वायट चिंतनां येतालीं. पूण म्हजे मामी डॅडीन म्हाका खूब पाठिंबो दिलो. आतां हांवें म्हजें जिवीत बदल्लां आनी हांव म्हज्या जिवितांत खुशाल आसां. हांवें म्हजें जिवीत आनी म्हजो फुडार देवाच्या हातांत घातला. मागणें. मोगाळा जेजू, घायाळ जाल्लें तुजें मुखामळ वेरोनिका पुसता. आयज कितलींच चेडवां सोबार तरेच्या कारणांक लागून आपल्या जिवितांत दूख, कोश्ट आनी निराशीपण भोगतात. तांच्या सोबीत मुखामळाचो हांसो नोपयत जाल्लो आसा. चेडवांनी आपलो मान आनी रेस्पेद सांबाळूंक, आपल्या जिवितांत बरें तें थाराव घेवंक आनी चुकलीं जाल्यार आपल्या जिवितांत कितें घडलां तें विसरून नव्या जिविताची पावलां मारूंक सगळ्या चेडवांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान जेजू दुसरे पावट धोणीर पडटा. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्तां तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार.
कुटुंबाची वांगडी. सासूमाय सासूपाय. आमी सासूमाय सासूपाय. आमचे सुनेक आमी आमचीच धूव कशी घेवंक जाय आसली, पूण आमी तिका खूब दुखयली, खूब सोतायली आनी खूब त्रास दिले. आमचे सुनेचो मोग करचे बदलेक आमी आमचे धुवेचो मोग केलो. तिचे सोबे भेदभाव केलो. व्हडले सुनेक आमी त्रास दिले आनी धाकटे सुनेचो मोग केलो. आमचे सुनेच्यो खोबरो आमी दुसऱ्यांक सांगल्यो. दर दिसाक कसली ना कसली तिची चूक काडून तिचे लागीं झगडूंक लागली. ती आमचो मोग करताली, पूण आमी तिचो मोग नाकारलो. आमचो पूत तिचे लागीं लग्न जाल्लो आमकां नाका आसलें. आमकां नाका आसतना आमच्या पुतान तिका आमच्या घरांत हाडली, पूण तिका इतलें दूख दिवन पासून तिणें आमकां बोरीं केली आनी आमचें बरें चिंतलें. ह्या तिच्या बऱ्या गुणां आनी वागणुकेक लागून आमच्या जिवितांत नवसोडणी आयली. आतां आमी मोगान जियेतात आनी आमची सून आमची सेवा करता आनी आमची काळजी घेता. मागणें. मोगाळा जेजू, खुर्साच्या भारान तूं दुसरे फावटी धोडणीर पडलोय. आयज कुटुंबांनी सासूमांयक आनी सासूपायक लागून कितल्यो सुनो आपल्या जिवितांत दुखां गळयतात. दर एके सासूमायन आनी सासूपायन आपले सुनेक आपलीच धूव म्हूण घेवन तिचो मोग करूंक आनी तिका सगळें सूख दिवंक वावरूंक सगळ्या सासूमायचेर आनी सासूपायचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजाल्याच्या अस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाचो वांगडी सून. हांव एक सून. म्हजे सासूमांयक आनी सासूपायक हांवें खूब वायट केलां. तांच्यो नाका जाल्ल्यो खबरो म्हज्या घरकाराक सांगून तांकां हांवें खूब कोश्टायल्यांत आनी रडयल्यांत. तांच्यो सगळ्यो खबरो हांवें म्हजे आवयक सांगून म्हजे आवयचें सांगणें आयकून तांकां हांवें खूब सोतायल्यांत. म्हाका तांचें तोंड पळोवंक नाका आसलें, देखून हांव म्हज्या आवयच्या घरा वचून रावलीं. ती पिडेंत पडलीं तेन्ना घरा येवन तांची सेवा करूंक पडटली म्हूण तांकां फोन करून तांची खबर पासून घेवंक ना. अशे तरेन वागून हांवें म्हज्याच जिवितांत दूख कोश्ट हाडले आनी म्हजें जिवीत कोडू केलें. हांवें म्हजी शांती आनी कुशालकाय इबाडली, देखून हांवें म्हजें जिवीत बदल्लें आनी म्हजे सासूमांयचो आनी सासूपायचो हांव मोग करूंक लागलीं. मागणें. मोगाळा जेजू, तुजे कोश्ट पळोवन जेरुजाल्याच्यो अस्तोऱ्यो रडूंक लागल्यो, पूण तुजे कोश्ट विसरून तुवें तांकां बुजवण फावो केली. दर एक सुनेन सासूमांय आनी सासूपाय आपलींच माय पाय म्हूण तांकां वेंगूंक, तांचो मोग करूंक, तांची सेवा करूंक आनी दूख कोश्ट पिडा येता तेन्ना एकामेकाक बुजवण दिवंक, मोगान एकवटान जिवंक सगळ्या सुनांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. नवें स्थान. जेजू तिसरे फावट धोडणीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं
सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. कुटुंबांची वांगडी. ल्हान भुरगीं. आमी ल्हान भुरगीं. आमची आवय बापूय आमचो खूब मोग करता. आमकां बरें तें दिवंक, आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक दीस आनी रात ती वावुरतात आनी आपल्या जिवितांत कोश्ट काडटात. आमचो फुडार बरो जावंक, आमची वाड बरी जावंक आमची सगळी काळजी घेतात. पूण तांचें आयकनात. तांकां मान दिनात. शिकपाच्या वेळार शिकनात. मोबायल घेवन खेळटात. चड वेळ टीव्ही पळयतात. जेवणाचो इबाड करतात. वायट उतरां उलयतात. मामी डॅडीक मारतात. तांकां सतायतात. तांकां टेन्शन दितात. आमी आमच्या आवय बापायक आयकूंक जाय. तांकां आमी मान दिवंक जाय. तांचो आमी मोग करूंक जाय. मागणें. मोगाळा जेजू तिसरे फावट थुकुरीस घेवन दोनीर पडलो. पूण तूं थंयच रावंक ना. तूं उठलो आनी खुरीस घेवन तुजी फुडली वाट तुवें धरली. दर कुटुंबांत आवय बापूय जावन आसा भुरग्यांक देवाचो रुपकार. भुरग्यांनी आपली आवय बापायचें आयकोंक, तांकां मान दिवंक आनी तीं जाणवायेन, पिरायेन आनी देवाची कृपा वाडूंक सगळे भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दावें स्थान. जेजूक विंगळो करतात. पोरणीपाट आनी नमस्कार करतात तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. कुटुंबाचो वांगडी. भाव. हांव एक भाव. कुटुंबांत म्हज्या भावा भयण्यांचो मोग करूंक हांव चुकलां. ल्हान आसलीं तेन्ना एकामेकाच्या हाताक धरून आमी वाडलीं. सांगाताक खेळ्ळीं, नाचलीं आनी भोंवलीं. पूण वाडटूच एकामेका सवें आमचो मोग उणो जाला. भावाचो आनी भयणीचो राग हांव म्हजे काळजा मनांत घेवन रावलों. आमचे मदें उप्रासलोलो प्रश्न समाजीक समजिकायेन सुटावो करूंक जातालो. पूण म्हज्या व्हडपणाक लागून हांवें प्रश्न वाडयलो आनी झगडीं केलीं. घराक लागून, भाटाक लागून, पयशांक लागून, घरांतले वस्तूंक लागून आमी एकामेकाचेर हात उबारूंक पावले. घराचें वांटप जालें तेन्ना भयणी सवें हांवें उणीत केली. म्हज्यान बोगसोणें दिवंक जातालें, पूण ती बोगसोणें मागूंक येतली म्हूण हांव रावलों. म्हज्या भावान व्हडलें घर बांदलां म्हूण म्हाका नोसाय जाल्या. पूण आतां म्हाका म्हज्या भावा भयण्यां सवें म्हजो तुटलेलो संबंद नव्यान बांदूंक जाय. जें म्हजे भावाक जाय, जें म्हजे भयणीक जाय तें हांव करतलों आनी म्हज्या जिवितांत आनी तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक वावुरतलों. मागणी. मोगाळा जेजू, तुका विंगळो करून तुका लोजेक घातलो. आयज भाव भयणां एकामेका लागीं झगडीं करून दुस्मानकायेन जिवन आपलें कुटुंब लोजेक घालतात. दर एक भावान आपल्या भावांचो आनी भयणीचो मोग करूंक आनी एकामेकाचें बरें चिंतूंक आनी एकामेकाच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक वावरूंक
सगळ्या भावांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची खोर सोम्या, काकलूत आमची खोर. 11वें स्थान. जेजू खुर्सार खेळायतात. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्तां तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. हांव एक भयण, पूण भयणीचो मोग म्हज्या भावा भयणांक दिवंक हांव चुकलां. म्हाका म्हज्या भावा भयणांची नोसाय जाल्या. आमचे मदें झगडीं जावंक कारण हांव जावन आसां. एकामेकाचें नाका जाल्लें सांगून हांवें रागाचो उजो पेटयला. दुस्मानकाय घातल्या. लग्न जावन आवयच्या घरा रावंक येवन हांवें म्हज्या भावाच्या कुटुंबान दुस्पट घातला. बोगसणें मागूंक आनी बोगसणें दिवंक हांव फाटीं सरलां. म्हाका लागून म्हज्या घोवाच्या घरांत आनी म्हज्या भावाच्या आनी भयणीच्या घरांत खूब वायट घडटा. हांव म्हजो कुटुंब इबाडटां आनी तांच्याय कुटुंबाचें निसणटण करतां. आतां हांव म्हज्या जिवितांत नवसरणी हाडटली आनी सगळ्यां लागीं बोगसणें मागून नव्यान आमचे संबंद बांदून हाडूंक वावरतली. मागणें. मोगाळा जेजू, जांकां तुवें विंचून काडलें, जांकां तूं घेवन भोंवलो, जांचो तुवें मोग केलो, ताणेंच तुका सांडलो, तुजो घात घेतलो आनी तुका जिवेशी मारलो. आमच्या कुटुंबांत आमची मोगाचींच आमकां दुखयतात, रोडयतात, कोश्टायतात आनी आमचो घात घेतात. दर एका कुटुंबांत भयणांनी आपल्या भावा भयणां मदें दुस्पट घालिना जावंक, पूण एकामेकाक समजून घेवन बोगसणें दिवंक मोग करूंक सगळ्या भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची खोर सोम्या, काकलूत आमची खोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मरता. पोरणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाची वांगडी. जाणटी आवय बापूय. आमी जाणटी आवय बापूय. आमची भुरगीं आमकां पळयनात. आमी तांकां एक व्हड खोरीस जाल्यात. आमकां ती लेखिनात. आमचो मोग आनी सेवा करिनात. ही तांची चूक न्हय, पूण चूक आमचीच. आमी आमच्या भुरग्यांक वेळ दिवंक ना. तांकां आमचो मोग दिवंक ना. सगळ्यो संवसारी वस्तू दिवन तांकां खुशाल केली. आयज तांकां आमी नाकात, पूण संवसारी वस्तू जाय. दीस रात वावर करून तांकां गिरेस्तकाय एकठांय करून दवरली. आयज आमी दवरलेली गिरेस्तकाय खावंक एकामेका लागीं ती झगडटात. आतां आमची चूक आमकां गमून आयली. तांकां बरी देख दिल्ली जाल्यार, तांच्या सांगाताक वेळ सारलोलो जाल्यार, तांकां समजून घेतलोलीं जाल्यार आनी तांकां वस्तूंचो न्हय पूण आमचो मोग दिलोलो जाल्यार आयज असले दीस आमच्या जिवितांत येवचे नासले. मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या मोगा पासत तूं खुर्सार मेलोय. आमची आवय बापूय आमच्या मोगा पासत आपल्या जिवितांत खूब कश्ट काडटात. तांच्या जाणट्यापणार भुरग्यांनी तांचेर विसर घालिना जावंक तांकां कुरपेन भर. तशेंच जाणट्या आवय बापायंक
तुजो आधार आनी तुजी पेकोवणी फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाची वांगडी. शामाय शापाय. आमी शामाय आनी शापाय आमच्या नात्रां सोवें आमी आमचो मोग आनी हुस्को दाखोवंक जाय आसलो, पूण तांकां बरी देख दिवंक आनी तांचो मोग करूंक आमी चुकल्या. एकल्या पुताच्या भुरग्यांक बरीं केल्यांत आनी दुसऱ्या पुताच्या भुरग्यांक पयस केल्यांत. चेडो जालो म्हूण खुशाल जाल्यांत आनी चेडूं जाला म्हूण दुखी जाल्यांत. चेड्याक चड मोग दिला आनी चेडवाक दुखयला. अशे तरेन सोबार थोरेची अंतोर आमी आमच्या नात्रा सोवें केला. पूण आतां आमची चूक आमकां गोमून आयल्या. आमची सगळीं नात्रां आमचो खूब मोग करतात आनी आमकां आपलें बरेंपण फावो करतात. आतां तीं वाडोवन व्हडलीं जाल्यांत आनी आमची तीं काळजी घेतात. मागणें. मोगळा जेजू, शामाय शापाय घरांत आसप म्हणल्यार देवाचें एक व्हड बेसांव, कित्याक तांची बऱ्या आनी ओत्मीक जिविताची देख भुरग्यांक फावो जाता. पूण थोड्या कुटुंबांनी शामाय शापाय आपली जबाबदारी पाळूंक विसरल्यांत. शामाय शापायन आपल्या नात्रां सोवें आपलो मोग दाखोवंक आनी आपल्या नात्रांक देवाच्या मोगान आनी देव भिरांतीन वाडोवंक कसलोच भेदभाव करिना जावंक सगळ्या शामाय शापायांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबाचो वांगडी. काजारी पूत. हांव एक काजारी पूत. म्हाका म्हज्या घोरकाणीची, भुरग्यांची आनी म्हजी आवय बापाची जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी पाळटना हांव खूब कश्टवतां. आवय बापायक बरीं केल्यार घोरकानीक राग येता. घोरकानीक बरी केल्यार आवय बापायक वायट दिसता. म्हज्या आवय बापायक हांव वायट उतरांनी उलयतां. तांकां वायट करतां. ते सगळे म्हजीं भुरगीं पळयतात. तांकां हांव वायट देख जालां. हांव म्हजो मोग, म्हजें बरेंपण सगळें थंय वांटतलों आनी म्हजो कुटुंब मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडोवंक वावुरतलों. मागणी. मोगाला जेजू, तुका एका फोंडांत निकिपिलो. आमचे कुटुंबाचे वांगडी मोरून फोंडांत वेचे पयलीं आमचे कुटुंबाचे वांगड्या लागीं आमी बोगसोणें मागून आमचे कुटुंबाचे वांगड्या सोवें मोग दाखोवंक आनी खेरीत भाशेन एका पुतान आपली जबाबदारी आपल्या घोरकाणी, भुरग्यां आनी आवय बापाय सोवें पाळूंक सगळ्या काजारी पुतांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर.
शेवटाचे मागणे. कोण आपल्याच सोयऱ्या धायऱ्यांचो ओदीक करून आपल्याच घोरच्यांचो सांबाळ करिनात जाल्यार ताणें भावार्थ सोडला आनी ती एका अनभावार्थ्या परोस पास्ट. तिमोथीचें पयलें पत्र 5:8. मोगळार जेजू, तुज्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करतना आमच्या कुटुंबांत आमी कशे तरेन आमच्या जिवितांत नवसुर्णी हाडून बरेपण हाडूंक जाता तें आमी नियाळ्ळां. आमची जण एकल्याची नवसुर्णी जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर आनी आमचें कुटुंब आमी सांबाळूंक, मोगान वाडोवंक आनी कुटुंबाची काळजी घेवंक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नोमान मारये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्यां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सोदां सोदांकाल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.